Casino ते ह्या स्टेजीर पावले ते लायसन्स ही कॅनॉट स्टॉप इट. देयर इज अ स्मॉल डिफरन्स टू आय हॅव अ स्मॉल ओपिनियन डिफरन्स. हे जॉब जे आशिल्ले सगळे उलयना पूण थोडे जॉब आमी इलेक्शनाक जेन्ना निवडणुकीक राविल्ले हे अपॉइंटमेंट लेटर्स वे गिवन इन द डोर्स की हे तुझे लेटर वोट आमकां मार म्हणून. The ruling government then. This were political appointments. I'm not saying everything. And some of the appointments were typed at home. And basically, so I'm not putting everybody in the same boat. There were some genuine basically, cases. isn't BJP is right if they stop Congress's political appointments and start BJP's political appointments? No, they did not. Congress did not happen like that. Pets was BJP's political appointments. Congress did not stop it. If governance is continuous, this is not a wrong trend that you are setting. This is witch hunting. This is witch hunting. BJP's political appointments start जातल्यो. नाही आयची ट्रेंड जर अशी काँग्रेस न्हिदून रावत जाल्यार डेफिनेट जातले आनी कोण Why should it go like that? कळ्ळें न्ही कोणाक जे मेरिट्स आसा न्ही ते मेरिट्साचेर मेळटले. यू विल सी द परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट अपॉइंटमेंट कशें जाता न्ही. मेरिट इटसेल्फ वय तुमच्या हातूंत भितर आमदारांनी उबे रावन सांगलें की बाबा सादी लाडली लक्ष्मीची हें गेलें जाल्यार फॉर्म भर म्हणून सांगता. हय चालू आहा. आता हे लाडलीचेर पळय जे पद्दतीन आमदारांक सायन करची म्हणून आसा कित्या खातीर आमदार जायत इट इज तशें ना. इट इज नॉट मॅन्डेटरी. आमदार प्रश्न डेफिनेटली नॉट मॅन्डेटरी. बट तो मनोहर पर्रीकार उबे रावन चीफ मिनिस्टर सरळ सांगता की इट इज नॉट मॅन्डेटरी पूण बेगीन जावपाक जाय जाल्यार आमदारा कडेन वचता. ह्याच खातीर बिकॉज कित्याक जावं जाय आमदार त्या मतदाराक वळखता. देर आर सर्टन थिंग्स ताणें जे इन्फॉर्मेशन केला. लिसन टू मी. फॉर्मूच ना म्हजे फॉर्म ना. सो हांव म्हजे म्हळ्यार आयल्यार म्हाका सायन मारपाक ना. हांव म्हणटा कितें मॅन्डेटरी करची काय ना. हांव कितें म्हणटा जो कोणी आमदाराचे सायन घेवपा येता ते कितें करता तो ताजे इन्फॉर्मेशन जे सगळे आसा ते करेक्ट म्हणून तो जस्टिफाय करता. अदरवायज ही इज रिस्पॉन्सिबल इफ एनी. एकूच सांगा जे डीएसए स्कीम्स डीएसए स्कीम चालू आशिल्ल्यो थंय तुका आमदाराचे सिग्नेचर जाय पडटा. कितले बोगस मेळटात ते. बोगस आमदार जो आसता इज नॉट रिलेवंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्म. ही इज रिस्पॉन्सिबल टू सी ही आयडेंटिफाय दिस पर्टिक्युलर पर्सन बीइंग अ पार्ट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हजो मनीस ह्या म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो हे हांव आयडेंटिफाय. ओनली वन क्वेश्चन जे मनोहर पर्रीकारान सांगलें उबी रावन कोणी तरी प्रश्न विचारलो म्हाका ती याद जायना. कोणी सुभाषान विचारलो काय कोणी विचारलो म्हाका याद जायना की काय विजयान विचारिल्लो. मागीर विजयान विचारिल्लो की खंयचोय आमदार खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर्म सायन करपाक शकता का. आय थिंक विजय आनी ही सेड यस. So Subhash Faldesai can sign a form of some Valpai person. Maybe he's from BJP whom he doesn't know. Yes. And he is a responsible person. तो साइन केन्ना मारपाक शकता when he knows him in and out. ताका तेन्ना तो साइन करता. It is not that. So why this? I feel the CM has also said समज खंयच्याय मंत्र्यान नाल्यार खंयच्याय MLA दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान समज साइन मारिल्ली आसा it will be countersigned by that MLA of that particular constituency. हे ताणे म्हणलं ते यू टर्न जातले त्या पद्धतीन वतले ते मागीर कळटले. आम्ही दुसरी गजाल सांगता. परिकरान दुसरे बीजेपीच्या वर्करांक आपल्या एरियेंतल्या काँग्रेसीच्या आमदाराकडे वचपाक नाका म्हणून केल्ली ही व्यवस्था. ती कांयच कोणा वचपाक नाका जर जाय जाल्यार मार्ग मोकळो आसा. तेंच्यांनी ते फायल करपाक जाता. बँकांनी फॉर्म्स आसात दॅट वील गो. ओनली थिंग इज ते एक वीक स्क्रुटिनी वतले सिन्स इट इज नॉट सर्टिफाईड बाय MLA जावं बाकीचे कोणी रिस्पॉन्सिबल जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा न्ही. लेट मी तुजी कळ्ळी म्हाका आमदाराक मॅन्डेटरी करचे आमदाराची सिग्नेचर ऑर नॉट. हांव हाज्या विरुद्ध आहा. एक मिनिट आय एम आस्किंग एज अ पत्रकार तुमी सांगा. It has to be seen basically not only लाडली लक्ष्मी लक्ष एकदम any social security scheme has to be reviewed. Government has to basically have a debate. So my question is that लाडली लक्ष्मीच्या फॉर्मात हे आमदाराची सिग्नेचर मॅन्डेटरी करची काय ना. मॅन्डेटरी न्ही आमदाराची सिग्नेचर असल्यार काम बेगीन जातली ते करचे काय ना. बेगीन जातले आय डोंट एग्री विथ दिस. बेगीन जातले आय डोंट एग्री. दॅट स्क्रुटिनी प्रोसेस तो म्हणटा आय डोंट एग्री विथ दिस. टेक्निकली स्पीकिंग आमदाराचे काम इज टू लेजिस्लेट नॉट टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स. सो आमकां तशें पळोवपाक गेले जाल्यार वी हॅव नो रायट टू इन्वॉल्व अवरसेल्व्स इन गिविंग पीपल गेटिंग पीपल मॅरीड गिविंग देम ऑफिशियल डावरीज. सो म्हजे कोतान ही स्कीम आतां चीफ मिनिस्टर सांगता की ह्या स्किमी खातीर आमी जिखल्या म्हणून. सो ती स्कीम तांकां दे वॉन्ट टू समहाव पॅट्रनायज द स्कीम. सो ताजे हातून सी दे आर हॅविंग देअर वे सिन्स दे हॅव द नंबर्स अँड दॅट इज हाव इवन अ रॉंग बिकम्स द रायट अँड इट जस्ट गोज हॅपन्स बिकॉज इट हॅज हॅपन्ड इन द पास्ट. सो तशें पळोवंक गेलें जाल्यार आमदारान लेजिस्लेशन हाडूंक जाय आनी बरी लेजिस्लेशनाक व्हरून लोकांची बेनिफीट जावपाक ट्राय करूंक. म्हाका एकूच गजाल सांगात. आमी बेसिकली उलयताले अशें की अजून हांव तो पॉयंट परत रिपीट करता जंय विजय नीड नॉट से बिकॉज ही हॅज सेड इट.
ऑपोजिशन हॅज फेल्ड Yes. बट बेसिकली उलयता त्या हातूंतल्यान अशें दिसता की गव्हर्मेंट हॅज ऑल्सो फेल्ड टोटली इन दीस असेंब्ली. संदेश गव्हर्मेंट जर फेल जाला ते पॉइंट आउट करू ना, तोच जर बिग प्रॉब्लेम जाला हांगा न्ही. कोणें म्हाका सांगप हें आतां पर्यंत असेंब्लीन 20 दिसांक हें सांगू शकली ना. हांगा कितें चित्र गेलें लोकां मुखार, एक बरें गव्हर्मेंट पांच अपक्षांक तुवें एकठांय हाडिल्लो तुमचें फ्लोर मॅनेजमेंट आसा. ना फ्लोर मॅनेजमेंटाचो इशू ना. हातून ऑनरेबल स्पिकराक हांव मानता. ही कम्स फ्रॉम अ फॅमिली विच हॅज फॉट तांचो बापूय बी इमर्जन्सीचे अगेन्स्ट झगडलेले मनीस ते. सो आय थिंक ही शूड एंड मस्ट बी व्हॅल्युईंग डिसेंट. हावेवर जे तांणी स्ट्रीमलायन करपाक ट्राय केलें, आदलो स्पिकर तांचो जो ओपोजिशन लिडर आहा तो जेन्ना स्पिकर आशिल्लो तो डिमांड्स स्ट्रीमलायन करतालो, टायम फॉर डिमांड स्ट्रीमलायन करतालो आनी क्वेश्चन आवर चालू करतालो. क्वेश्चन आवर स्ट्रीमलायन करूंक वचनाशिल्लो. हांगा मनोहर पर्रीकार येतकर जेन्ना ते थोडे दीस नाशिल्ले, मागीर येतकर समहाव एक क्वेश्चन आवर स्ट्रीमलायन करपाची एक परिस्थिती सुरू जाली की तुज्यान फक्त 3 सप्लिमेंटरी विचारूंक जाता, ताजे वयर विचारूं नाका, म्हाका सांगिल्लें आहा. सो समहाव क्वेश्चन आवर is historically is an opportunity for the opposition to try to put you on the mat, put the government on the mat. हे तिनाचे पयली साकून तांणी एक तो कायदो आसा कन्व्हेन्शनूय आसा, पूण there was an attempt to streamline the question hour rather than streamlining the demands, by which our session even went into 11 o'clock. Secondly, it is a fact that independents are the third largest group in this house. So we were not considered as a group, number one. So we got less time. Second, no, you will not be considered. No, listen. सरकाराबरोबर रावतले आनी ग्रुप म्हणून तुम्ही ना तशें न्ही पळय. आमकां तर ओपोजिशन ना एकूच मिनिट तू वोट करताला सरकाराक, एकूच ना सरकारा बरोबर न्ही. वोटिंग करताला आतां हांव ओपोजिशनान अदर इंडिपेंडंट्स ऑल्सो. ना आय एम सेइंग दॅट ओपोजिशनाक ताणें अर्द दिवपाचो टायम, रुलिंगाक अर्द दिवपाचो, ओपोजिशन कशें वाडटा ते वाटू आहलें. टायम एलोकेशन काँग्रेसीच्या ओपोजिशनान 4-5 आमदार अशे आहा जे येत नात. मग तांचो टायम आमकां मेळपाचो न्ही. आमकां तूं काम करता बंद समजा. हें तुमी आय थिंक दिस इज करेक्टेड नेक्स्ट. ह्या फाटी 5 अपक्ष आशिल्ले. म्हाका दिसता 2 जाण मिनिस्टर आसा, एकटो मिनिस्टर आसा, एकटो चेअरमॅन जालो. सो उरले 3 जाण. 3 जाणांक संदी मेळपाक जाय आशिल्ली अपक्ष प्रमाणे आपले विचार मांडपाक. We have supported the government, I agree, but we have also criticized the government where we feel they are wrong. Where if they have promised something, how their promise can go ahead with, they also we have criticized. So ही opportunity जी मेळ्ळ्या तांकां गव्हर्मेंटाक कितें जालां, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सो फाटली ती 3-4 वर्सां जाल्ली आसा, इतले खोदेड घाल्ले आसा, तेय ताका काडपाक जाय आनी नवे प्रॉमिसीसूय दवरूंक जाय. सो एट दॅट टायम ऑफ गिविंग दीस स्टेज आय थिंक वी शूड सपोर्ट द गव्हर्मेंट टू अलाव हिम टू डू द विचार मांडपाक. सपोर्ट करपाचे किंवा न करपाचेर ना. हांव कितें म्हणटा की जेन्ना तुमी सरकारा बरोबर फ्लोरार रावता तेन्ना यू आर कन्सिडर्ड एज पार्ट ऑफ दॅट ब्लॉक. ओके, बट then allot the time to opposition न्ही. हांव कितें म्हणटा, डिसेंटींग व्यू डेमोक्रेसीन जर बरी हेल्दी डिबेट जातली, वी हॅव टू लूक एट द क्वॉलिटी नॉट द क्वॉन्टिटी. कितले जाणांच उलयले, दॅट शूड नॉट बी द फोकस. गेले खेपे असेंब्ली 8 वरांचेरूच सोंपताली, 11 वरांचेर केन्ना वचूंक ना. पूण सगळे मनोहर पर्रीकार 2 वरां उलयतालो. कसो उलयतालो? कित्याक ताका तेन्नाचो स्पिकर सांगतालो बाबा तुमकां टायम मेळटलो 3 वरां, रुलिंगाक 3 वरां, तुका 3 वरां. तो उबो रावतालो आनी सांगतालो आपल्याक 2 वरां जाय. तो म्हणटा तूं 2 वरां उलय आनी 1 वर आहा ते तुजे भितर वाटे घाल म्हणून. विजय हांव म्हणटा आतांचे ओपोजिशन दोश कोणाचो हांव वदोवच्यान तेच सांगत आयला. फ्लोर कोऑर्डिनेशन स्ट्रॅटजी म्हणटा ती अपोजिशना कडेन नाच. अपोजिशनाचो लिडर सामको निष्प्रभ. ताजो परिणाम ना पूण हे ऑनरेबल स्पिकराचें काम न्ही की बाबा डिव्हिजन ऑफ टायम. It is his prerogative. तेच म्हणटा is our independents together on this issue. तुमची 100% we want time. Then you have to demand, you have to take it. 100% whether take it. I am totally for it. I was supposed to speak on this on the legislature secretariat demands, but I think I would have been wrong if I was to speak. वेळ सप्लाय या सगळे गजाली रोहनाकडे हांव सुरवात करता आनी मागीर लास्ट प्रकाशाकडे सोपयता. आतां ही सगळी असेंब्ली जाली, फुडल्या असेंब्लीच्या भितर कितें जावचें हें ठप गजाली सांगपाक शकतात. म्हाका अर्द मिनटां भितर सांगचे पडटले मेन पॉयंट्स. फाटले विशय आसा ते चड चवकशीन वचचे न्हय, करचे विचार रियली डिमांडींग. कित्याक ह्या फाटी लॉट ऑफ पर्सनलायज इश्यूज जाल्ले. Let us look at what the Goa needs, what the mandate has been given for a new government. Let the government be delivering these new promises. समज ताणें आमी डिमांड जे घाल्ले आसा
they have enough time to revert back to us in the next 6 months. Before the winter session, they should come back to us on the demands or the issues we have raised up related to Goa or related to our own constituency. ताज्या प्रमाणे फुडल्या सेशन वतले, फुडल्या सेशनान there will be lot of more questions piled up relating to what they are. कित्याक आतां कितें जाल्लें, कसलेय प्रश्न विचारले फाटल्या सरकारार ब्लेम जाताले. 6 म्हयन्यान जावचें ना. So 6 म्हयन्यान it will be this government supposed to reply answers to our questions which will be related to this government. Okay, very good point. I totally agree that many answers to our questions were bashing of the earlier government. People also are getting tired of this. They want that how proactive this government is. But at the same time, it is too early to condemn this government. I cannot say that atan te fail zale man. Number two, although I am in the opposition, very much active as an opposition member, I also believe that this government is sincere on certain issues. And I have also supported them on certain things, like cleaning up of the GCA. I thought it was the right thing that they did. He's talking about knowledge city, making knowledge economy, all that, investing in the education sector, which I'm totally supportive of this. Like IT habitat, परते रिवर्ट करता, सारखे करता. पण म्हाका दिसता की थोडे कंटेन्शियस इश्यूज आहा, लायक कलसा बांडुरा प्रोजेक्ट. तातूंत सरकार हॅज टू प्ले एन एक्टिव्ह रोल, ना जाल्यार आमची मांडवीच गेली. बरोबर. सो देर वी रिक्वायर एक्शन, नॉट ओनली भाशणां. म्हाका दिसता की आतां द टायम इज कम टू लूक एट हाव गव्हर्मेंट परफॉर्म. आमी जे हें केलें आसा, डिलिव्हरी कशी आसा, वॉट एवर वी हॅव प्रॉमिस्ड, आमकां खबर आसा वी हॅव शोल्डर लॉट मेनी थिंग्स, आनी ती कशी करतले. आनी ह्या विधानसभेन आमी कितें तरी आन्सर दिवंक शकले कळ्ळें न्ही. दुसरे विधानसभेक आमी डिलिव्हरी दिवपाक जाय आनी ताच्या नंतर उलोवपाक जाय, हाचें भान आमकां आसा. पळयतले लोकांचे प्रश्न आसतले, हांव गव्हर्मेंट मायनिंगाचेर कितें स्टँड घेता, कॅझिनोचेर कितें स्टँड घेता, MOIचेर कितें स्टँड घेता, वेदर MOI हे आमकां मातृभाशेक प्राधान्य दिता काय ना, हे सगळे इश्यूज आसा न्ही. वी हॅव प्रॅक्टिकली बिगर रोल टू प्ले इन द नेक्स्ट असेंब्ली. वी विल बी अकाउंटेबल अँड रिस्पॉन्सिबल बीइंग अ रुलिंग व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. प्रकाश, म्हाका दिसता फ्लोर कोऑर्डिनेशन बाय ऑपोजिशन जो पर्यंत जायना आनी जाता जाल्यार विजय इंडिपेंडंट हांकां बरोबर घेवन जर फ्लोर कोऑर्डिनेशन करिना न्ही जाल्यार ट्रेजरी ब्रँच वील रायड बसक इन द असेंब्ली आनी तें इट वील बी नॉट गूड फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी. सो हांगा हे सगळें डिस्कशन जाल्लें आसा आनी ह्या डिस्कशना भितर एक खूब बरो थॉट आयिल्लो आसा की ज्यो बरी गजाली करतात हे ऑपोजिशन म्हणलें तरीकय सगळे अपक्ष आमदार जावं बाकीचे हेय बी थंय तांकां सपोर्ट करपाक तयार आसा, अशे तरेचें हेल्दी वातावरण दिसता. त्याच बरोबर एक प्रश्न प्रामुख्यान आयला दॅट काँग्रेस हॅज फेल्ड एज एन ऑपोजिशन. सो काँग्रेसीक हाजेर विचार करचो पडटलो, कारण जे लोकांच्या नदरेंतल्यान आसा तीच गजाली हांगा डिस्कस जाल्या अशें दिसता आनी लोकूय ताचे कडेन एग्री जातले. त्याच बरोबर हांगा रोहन खंवटेन सांगला वा सुभाष फळदेसायन सांगला ते भशेन सरकाराची आतां जबाबदारी आसतली, फुडली जी आसतली ती आज पर्यंत पास्ट वच डिस्कस जालो. आतां जे हें सरकार करता तेच फुडल्या असेंब्ली भितर डिस्कस जातलें. त्या दृश्टींतल्यान सरकाराची जबाबदारी आसतली आनी त्याच बरोबर ऑपोजिशनाची जबाबदारी आसतली सरकाराक धारेर धरपाची आनी सरकाराची जबाबदारी आसतली सांगिल्ल्या आश्वासनाची पूर्तता करपाची. त्या दृश्टींतल्यान सगळ्यो गजाली आनी फुडली असेंब्ली आमकां एक वेगळी तरेन हांगा फ्रेशनेस दिसलो, थंय आमकां नवीपण कितें तरी मेळटली अशी आमी अपेक्षा धरया. ही डिबेट सोपयतना एक ल्हानशी कार्यावळ आमी हांगा करतात, ती म्हणजे हांगा एक प्रातिनिधीक स्वरुपान आमचे प्रकाश कामत आसात. त्या प्रकाश कामतीच्या हातीन हांगा तांचो जे कोण हांगा 3 जाण आमदार आसात त्या 3 जाण आमदाराचो प्रातिनिधीक स्वरुपान आमी एक भोवमान करतात फॉर दी बेस्ट परफॉर्मन्स दे हॅव गिवन. इट इज जस्ट नॉट फॉर सुभाष फळदेसाय बट ऑल हीज कलिग्स basically in BJP who have come first time when they have performed, whether it is Michael Lobo, whether it is Glenn Piccolo, whether it is Pramod Sawant, all such people, Vishnu Wagh, या सगळ्या तांचे सगळे वतीन हांगा विजय सरदेसाईचो बी करतात, हांगा करतात. त्याच बरोबर विजय सरदेसाईचो भोवमान करचो एक अपक्ष आनी एक ऑपोजिशन, सगळे ऑपोजिशनाच्या वतीन जाल्यार तांणी तें घेवचें आनी त्याच बरोबर रोहन खंवटे जे अपक्ष आसात आनी हांकां सपोर्ट करतात तांच्या हातूंतल्यान. आणि थँक्यू प्रकाश. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान हांगा ही उर्बा घेवची ही आमी काय सगळ्यांक दिवपाक शकना, पूण आमची एक काळजांतले उमाळे आमी सगळ्या आमदारां मेरेन पावयल्यात. यू हॅव परफॉर्म्ड व्हेरी वेल. तुमचे आमदार जे आसा ते बरे परफॉर्म करतात आनी परफॉर्म करपाक जाय जाल्यार तुमी तुमच्या आमदारांक वचून मेळपाक जाय, तांकां सांगपाक जाय की आनी आमकां परफॉर्म करपाक जाय. स्टेट लेवला वयले इश्यू घेयात, फक्त कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवला वयले न्हय. तुमी सगळे आमच्या ह्या स्टुडिओ भितर आयले आनी ह्या हातूंत पार्टिसिपेट जाले, ताका लागून तुमच्या सगळ्यांचे आमी उपकारी. हांवूय घेता निरोप थोडे काळा खातीर हांगच्यान असेंब्ली सोंपल्या ब्रेक ओवरांतल्यान निरोप घेता. नमस्कार. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.